कार्मेल किरण संसारात परगडता सदा दैवी प्रेरण जावं कमी संपूर्ण हुलो दिला सोम्यान तर वावुरया जावं कमचे तारण कार्मेल किरण संसारात परगडता सदा दैवी प्रेरण जावं कमी संपूर्ण हुलो दिला सोम्यान तर वावुरया जावं कमचे तारण मोगाळ भाव भयणीनो तुमकां सर्वांक आयच्या दिसाच्या देवाच्या उतराच्या नियाळाक स्वागत करता। आज आमी बागयन फावल धर्मदूताची परतवणी ही परब संभ्रमता कन्वर्शन ऑफ सेंट पॉल आनी ह्या संताचें जिवीत महान अपोस्तल इगस मातेचो खंडीत आज आमकां ताच्या जिविताच्या परतवणी वरवीं आमच्या जिविताची परतवणी करूंक आपोवणें दिता। तर तेच देवाचें उतर आमी आयकुया। मार्का प्रमाणे जेसू क्रिस्ताची शुभ वार्ता अध्याय 16 वाक्य 15 ते 18 म्हणसर त्या वेळी 11 जण शिस जेवणार आसतना जेजू तांकां दिश्टीक पडोवन म्हणालो, संवसाराच्या सर्व देशांनी वचा आणि सर्व रसनांक सुवार्ता प्रगट करा। जो कोण सतमनिना ताचेर कॅस्तीचें फर्माण पडतलें। सतमणतल्याक असर्यांची पदवी मेळटली। म्हजे नांवी ते देंवसार सोडयतले, नव्या भासांनी उलयतले, सरप हातान धरूंक शकतले आनी मारेकार कसलेय वीख बी ते पियेती जाल्यार तांकां तें बाधक जावचें ना आनी पिडेस्तांचेर हात दवरून तांकां ते बरे करतले। देवाचें उतर हे वाकणी तुका क्रिस्ता। भाव भयणीनो, क्रिसमसाचे फेस्त जाल्या उपरांत दुसऱ्या दिसा आमी स्टिवानाचें फेस्त आमी संभ्रमता मार्तीर। संतोषाच्या त्या काळार आमी आसता आसतना जेसूच्या जल्माच्या काळार आसता आसतना दुसऱ्या दिसाच मोरचे एक घडीत इगस माता नियाळ करूंक उलो दिता। कित्याक जेसूचे जल्म तो मोरच्या खातीर आयलो म्हूण दाखोवंक। जेजू ह्या संवसारांत कित्याक आयलो? आमी जियोवच्या खातीर ताणें मोरजे आसले। तर तो आयलो जाल्यार मरोंक आनी तो मेल्यार मात्र आमकां पातकांच्या बॉक्सांनी फावो जाता आनी आमी सासणांक जियोंक शकतले। तर जेजूचे जनन आनी जेजूचे मरण एका नाणयाची दोन मुखामळ आसले परी। एकच नाणें जाल्यार दोन तोंडां। तशेंच खंयसर जेजूचे जिविताचे संभ्रमणी जाता थंयसर मरणाचेय अर्थ दिसोवनी थंयसर फावो जाता। आतां सा स्टिवान मेलो कोणा खातीर? तो मेलो जेजू खातीर। आनी त्या दिसा आमी पळयता थंयसर ताची आंग वस्त्रां सकट काडन ताका त्या मरणाक साक्ष जाल्लो एकच एक व्यक्ती साऊल जावन आसलो। देवाचें उतर धर्मदूताच्या कृत्य पुस्तकांत आमकां वाचूंक मेळटा। साऊल थंयसर साक्ष जावन आसलो त्या घडीत खंडीत जावन त्या दीस ताका स्टिवानाचें मरण तांणी मेल्ली रीत तांणी आपणाचे दोळे सर्गा उबारन उज्या कुशी आसल्या त्या जेजूक पळयल्लें आनी ते लोकांक ताणें परगटलें आनी तांणी मेल्ली रीत बोक्साने दिवन मेल्ली रीत पळोवन खंडी जावन साऊल येदोळूचो काळजा मनांत परिवर्तन जावंक तयार जाला। पूण खरें परिवर्तन केदळा जातलें तितल्या सुलाभेन जायना। तो निजायकी एक जुदेव आनी जुदेव जावन आसलो तो जुदेवाच्या धर्माक जीव दिवचो व्यक्ती
आपणाचे रगत, आपणाचे तन मन धन जुदेव धर्मांत घाल्लो व्यक्ती, जुदेव धर्माचे सार जाणा जाल्लो व्यक्ती, जुदेव धर्माची शिकवण जाणा जाल्लो व्यक्ती, कित्याक तो एक शिकपी जावन आसलो. ताणें जायते जानवाई जुदेव धर्माचे आपणायली जावन आसले. आनी हाका लागून तो खंडीत शिकपी न्हय, सामान्य मनीस न्हय, तो निजायकी वर्तो मनीस. जुदेव धर्मांत खरेपणी अधिकारान जियेल्लो, अधिकारान भरलेलो व्यक्ती. आनी हे ताच्या रक्तांत आसले. संपूर्ण जुदेव जावन जुदेव धर्म आपणा जिवीत सारूंक करसूंक आपणाचो जिवीतच दिवंक तो फाटी सरचो व्यक्ती न्हय जावन आसलो. आनी हो मनीस जाणा जाता की जायतो लोक जुदेव धर्म सोडनो जेजूक वेंगचे, जेजूचो फाटलाव करचो, हें ताका सोसूंक जालें ना. आनी जायते जाणांक तो कितें करतालो, एकठांयतालो, धरतालो, ओडनो फाटी हाडतालो, कन्वर्तार करतालो, जायतीं कामां तो करनासलो. आनी एक दीस असल्या कामांत मग्न जाल्ल्या ह्या व्यक्तीक दमास्काच्या वाटेर जेजू भेटता. आनी इतल्या उर्बेन वचून आसलो सावलो एकच फावटी आकाशांत आयिल्ल्या त्या प्रकाशाक शेवटून सकला पडता, घोड्यातां सकल पडता. आनी त्या प्रकाशा पळोवन येता आसतना ताचे दोळ्याची दिसच वेता, तो कुरडो जाता, ताका दिश्ट ना जाता. आनी सोकास ताका आयकसा एक मधुर ताळो, सावल सावल कित्याक तूं म्हाका दग दिताय? तूं कोण म्हूण विचारलें ताणें. हांव जेजू, म्हाका तूं दग दिताय. आतां उठ आनी शहराक वच, तुवें कितें करी जाय तें थंय तुका सांगतलें. आनी पळया भाऊ भयणीनो, त्या दीस ताणें त्या जेजूक, त्या व्यक्तीक ताणें भेटलें, ताका ताणें आयकलें, ताच्या आदेशा प्रमाणे तो चलोवंक लागलो. परतवणी, परिवर्तन, कन्वर्शन म्हळ्यार हेंच. पाप साहेब बेनेडिक्ट 16 देऊस कारितास देव जावन आसा मोग, त्या परिपत्रांत ताणें अशें उल्लेख केला. आज आमचें क्रिस्तांवपण त्या ऊंच चिंतनाक लागून न्हय, वा ह्या संवसाराच्या ओड नियमांक लागून न्हय, बदलाक त्या एका व्यक्तीक, ते एका व्यक्तीतावन ते क्रिस्तांवपण आयला. आनी तो व्यक्ती आमकां नव्या चिंतपाक, नव्या जिविताक वाट करून दिवचो. तर क्रिस्तांवपण आमचे नैतीक विसवण न्हय, वा ऊंच चिंतपाचे परिणाम न्हय, बदलाक एका व्यक्तीक आमी भेटल्ले, एका व्यक्ती आमकां मेळिल्ले. आनी तो व्यक्ती आमकां दिता आमच्या जिविताची दिशा, आमच्या जिविताचो शेवट. आनी हें जावन आसा कन्वर्टर, हें जावन आसा परतवणी, हें जावन आसा देवा थंय फाटी येवचें, देवाक भेटचें. आज आमी आयकता परिवर्तना सभा जावची. जायते राजकीयाचे पक्ष कितें करनासात की म्हळ्यार परिवर्तनाचे यात्रे करनासात. आमी बरें जाल्यां, आमी बरें करतल्या म्हणले बसावणी ते दिवनूच आसात. कितल्या मापान जारी जाता तें लोकांक कळटा. जाल्यारय एलिसांव जावच्या पयलें लोकांक आपणा थंय हाडूंक नाना रितीचे उलोवण्या मुखांतर ते परिवर्तनाचे रॅली करतात, यात्रे करतात. जायते जण तशेंच आपल्या जिविताचे बरेपण जावच्या खातीर नाना पवित्र जाग्याक ते भेट करतात. आमचे क्रिस्तांव भावी करतात, हिंदू भावी करतात, मुस्लिम भावी करतात. आनी अशें तांच्या जिवितांत एक परतवणी जावंक जाय. हांवें खऱ्या देवाक हांवें भेटोवंक जाय, खऱ्या मनशाक हांवें मेळोवंक जाय. त्या दाडा म्हजें खरें जिवीत म्हाका फावो जातलें. भाव भयणीनो,
परतवणी ती एक भावार्थाची समजवणी नाही. परतवणी ते एक चिंतपा आधारित जिवीत नाही. परतवणी म्हळ्यार तो एक संबंध, त्या संबंधाक भेटचे जावन आसा. भावार्थाची जाणवाई नाही, चिंतपाचे एक जिवीती नाही, बदलाक व्यक्तीक भेटचे जावन आसा. आणि केदळा मनीस त्या व्यक्तीक भेटता त्या वेळार ताका भावार्थ फावो जाता. त्या वेळार ताचे चिंताप सारकें जाता आणि त्या वेळार ताचे शेवट थंयसर दिसून येता. आमी पळयता जायते क्रिस्तांव लोक आज भावार्थाच्या समजणीन बरोवन आसात. तांकां देवाचें उतर खबर आसा. जेजू कितें सांगता आपल्या उतरा वरवीं, इगर्ज माता कितें शिकयता, जायत्या जाणांक तांच्या मोतींत आसा. ते इस्कॉलांत पाठ शिकले बरी, जिवितांत ती जेजू विशयांत ते शिकल्यात. पूण खरेपणी ही समजणी तांकां फटयता. कशें फटयता? केदळा कश्ट संकश्ट तांच्या जिवितांत येतात, सोलवणी तांकां लाभता. केदळा पिडा शिडा तांच्या जिवितांत सोसूंक जायन येतले बरी सोडून येता. त्या वेळार तांची समजणी तांचे ते वरणा. ती समजणी ते होडावन घेतात, ते भावार्थ ते सांगतात. जायते निदर्शनां आमकां आयकूंक मेळटा. कोण असल्या भावार्थाच्या समजणेंत आसात आणि त्या समजणींतावन ते सोम्याक भेटोवंक तांकां साध्य जालां जाल्यार, साध्य ना जाल्यार खंडीत जावन एक कसलोन पडटा तांच्या जिवितांत. आनी जायत्या जाणांनी येदोळूच भावार्थ उगडायलेलो आसा. जायते आमची भाव भयणी आमकां दिसों मेळटात आनी तांचे जिवीत आमकां सांगता की तेणी जायकी समजणेन मात्र आसलीं पूण अणभोगांत नातलीं. तांचे ते बेटसो अणभोग जावंक ना. समजणेचे चिंतना, समजणी आनी चिंतनाच्या संवसारांत माती उरले म्हण. देखून येदोळ जायते जण नास्तीक जाल्ले आमकां दिसूंक मेळटा. जायते जाणांक मागोवंक नाका, जायते जाणांक मीस नाका, इगर्ज माता नाका. जेजूक भेटसो तो संदर्भ दे हर एक सक्रामेंत आमकां फावो करता. आनी सडी जावन येवकरिस्ताचे सक्रामेंत, प्राजिताचो सक्रामेंत, सडीत मापान आमकां जेजूक भेटूंक, जेजूचो मोग आमी अनुभव करूंक, जेजूची कृपा आमचे थंय आसा करूंक साध्य करता. जायते जण कुमसारे गोसानांत, मिसा गोसानांत आनी अशें तांच्या मोतींत, तांच्या चिंतनांनी आसा. फकत ते एक समजणी, ती जाणवाई मात्र. सोम्याचो खरो लागशिल्लो अनुभव तांकां ना. हे फाटी जोडून घेवंक जाय, हे फाटी हाडूंक जाय. असलें एक साधन आमी हर एकल्यानी करूंक जाय. आतां भावार्थाची समजणी नाका म्हूण अर्थ न्ही, वा आमची चिंतनाय वाट म्हूण सांगचें न्ही. पूण भावार्थाची समजणी आनी आमची चिंतना सांगाता येवन त्या व्यक्तीक आमी भेटोवंक जाय. जेजूक आमी भेटोवंक जाय. केदळ आमी जेजूक भेटता त्या वेळार आमचो भावार्थ घट जाता. आमची समजणी आमचे ते रमता. आमची चिंतना जेजूच्या कुशीन वेतात. जेजून चिंतले बरी आमी चिंतूंक शकता, ताच्या खातीर आमी जिवंक शकता. केदळ जेजूचो वैयक्तीक अनुभव आमकां आमचे थंय ना जाल्यार आमी फकत इस्कॉलाक गेल्ले बरी, इस्कॉला वेता, शिकता, एग्जाम बरयता आनी उपरांत कितेंच आमकां जायना, विसरून वेता. तेंच जायते जण आपल्या जिवितांत करनासात. सांव पावलो तोय जाणारी जावन आसलो खरें, जुदे जल्माची समजणी ताका आसली खरें, पूण क्रिस्ताची भेट ताका नातली. आनी केदळ तो क्रिस्ताक भेटलो तो सौल आसलो, पावल जालो. सौल म्हणल्यार नांवाचो अर्थ व्हडलो मनीस, पावल म्हळ्यार ल्हान मनीस. जेजू थंय, जेजू खातीर तो ल्हान जालो आनी तसो म्हणूंक लागलो, हांव न्हय, क्रिस्त म्हजे थंय जियेता. आनी केदळ जेजूची समजणी जाणवाई ताका मेळ्ळी तेन्ना तो म्हणूंक लागलो, जेजू तावन मेळिल्ल्या त्या जाणवे मुखार सक्कड हांव एक कोयर म्हूण लेखता. सक्कड येदोळ म्हणसर ती जाणवाई जावन आसली ताच्या जिवितांत. पूण केदळा जेजूची जाणवाई, जेजूक भेटलेलो अनुभव ताका फावो जालो, ताचे मुखार जे कितें तो पयले शिकलो ते सक्कड कोयर म्हूण तो लेखूंक शकता.
आनी आमी उपरांत आमी पळयता भाऊ भयणीनो केदळा हो जेजूक खरेपणी स्वीकार करता मानून घेता ताचे मिसांव सुरू जाता आपल्या भावना मध्ये तो सुरू करता मिसांव काम करूं केदळा ताणी इन्कार केलें तो सांगता आपूण जेंतिलां थंय वेता जेंतिलांक देवाचें उतर परगट करता आनी तांकां खऱ्या देवाची वळख दिता आनी अशें आमी आमी पळयता एशिया खंडाच्या विविध देशांनी तो गेलो ताची पत्रांस आमकां साक्ष कसलें एक मन ताचें कसलें कश्ट संकश्ट ताणें सोंसलें जेजू खातीर आपणाचें जिवीत सारूंक ताणें धन मन धन दिलें सगळें जिवीत ताणें खर्चिलें आनी नाना रितींनी ताणें विविध जाग्यांनी आसच्या लोकांक ताणें बरयलें पत्र आमकां सांगता ताणें तांचो कितलो मोग केल्लो जेजूची जन्मय दिवच्या ताणें कितली उर्बा दाखयलेली हें सगळें आमकां आयकोंक मेळटा फकत ताका मेळ्ळ्या त्या अनुभवांत आनी केदळा आमी हो वैयक्तीक अनुभव आमचो करून घेता तेदळा गंडीत आमी शिकल्लें आमी चिंतल्लें व्यर्थ जायना भाव भयणीनो आज आमकां असलो एक अनुभव जाय जेजूक भेटलेलो अनुभव जाय आनी केदळा मनीस खरेपणी जेजूक भेटता तो बदलता जायते जण पडटा वेतात पडटा गेल्ले सक्कड तशेंच उपरांत जियेतात म्हणलो अर्थ न्ही पूण जायते जाणांक भोगता की म्हाका जेजू ना पडला आनी म्हाका जेजू ना पडला जाल्यार हांव पयलेंचे बरी जियेना हांव दुसरेंच जियेता ह्या हट्टांनी ते भरतात असल्या निर्धाराक ते पावतात जायते जण पयल्यांचे जिवीत साणून बऱ्या जिवितांत आसले आमकां दिसूंक मेळनात गी पळोवंक मेळनात गी खंडीत आमकां मेळटात आमचे मदेंच ते आसात तर तांकां जेजू भेटूंक शकता जाल्यार तांणी तांचे प्रयत्न केला तांणी फकत मोतींनी जेजूच्या विशयान चिंतून नियाळ करून आसले मात्र न्ही जेजू खातीर आपलें जिवीत समर्पिल्लें जेजूक तांणी तांच्या काळजा मनांत अनुभव केल्ले ते एक सत तांच्या जिवितांत आसा देखून ते अजुनूय ते जिवन आसात आमकां ते साथ दिनांगी सादी आसा सावलाक वाटेर भेटले बरी आमकां जेजू भेटतलो गी पोशा ते जेजूक सोडुल्लें ताका तें फावो जालें देखून जेजू खातीर तो संपूर्ण रितीन मरा पर्यंत जिवंक शकलो आमकां जेजू भेटता गी वय आमकां जायत्या रितीनी जेजू आमकां भेटता जेजू केदळा आमी मागणें करतना जेजू आमकां भेटता केदळा आमी ताचें उतर वाचता ते वेळा तो आमकां भेटता ते वेळा आमच्याच भाव भयणींक आमी भेटता ते वेळा जेजू आमकां भेटता पळय भाव भयणीनो नाना रितीनी जेजू आमकां भेटता आमच्या जिवितांत जायत्यो संगती घडटात भोंवतणी जायते लुकसाण आमकां जाता कस संकश्ट येतात ह्या सर संगती मुखांतर जेजू आमकां भेटता आनी खरी भेट आमच्या मरणांत जातली आनी मरणांत खरेपणी तो आमकां भेटता आनी आमकां तो ताच्या जाग्यार व्हरूंक शकता तर हे एक सत आमच्या काळजा मनांत घट्ट करया घट्ट व्हरया आनी रोंबोवया कित्याक जेजून आमकां भेटूंक जाय जेजूचो लागशिल्लो अनुभव आमकां जाय आज संवसाराक जाय न्हय लिसांव दिवचे संवसाराक जेजू विशयान कळीत करचे आज जाय जेजूक साक्षी दिवचे तेंच पावल सोव्यान परगट केल्ले ताच्या काळार आज संवसार आशेता जेजू विशयांत उलोवच्या व्यक्तींक न्हय पूण जेजूक खरेपणी साक्ष दिवच्या व्यक्तींक आज असले एक साक्ष दिवचे व्यक्ती आमी जावंक जाय पापा फ्रांसीस तेंच आमकां सांगता आमी सदांच एक क्रिस्तांव जावन संतोष आसलेले व्यक्ती जावन आमी दाखोवया आनी हो संतोष देवाच्या उतराक काल्तिमान घाल्ल्यांत आमकां फावो जाता आनी कोणा तें देवाचें उतर दी जाय की आसा तो केदाळे संतुश्टी आनी हे काम हर एकल्या करूंक जाता हर एकल्यांनी करी येता आनी हे केल्ल्यान मात्र आमी संवसाराक जेजू खरेपणी जिवन जाला जेजू खरोच आमचे मदें हजर आसा म्हण आमी दाखयता आज जायते नास्तीकपण संवसारांत वाडलां जाल्यार कारण आमी शेळेल्ले जावन आसा आमकां देवाचें उतर नियाळ करूंक नाका आमी आमच्याच संवसारांत आसा आमच्याच चिंतपांनी आसा आनी संवसाराच्या सर संगतेनी आमी पडून आसा हे आमकां एक मारेकार जावन आसा सोमियाचो संतोष सोमियाचो मोग परगड करचेंच आमचें जिवीत आनी तें येता केदळा आमी देवा थंय परतता ते दळा मात तें घडोवंक साध्य जाता सांव पावलो सावल जावन आसलो पावलो जावंक शकलो कित्याक देवा थंय तो परतलो जेजून ताका धरलो आनी जेजून ताका ह्या संवसाराक ताचें उतर परगडोवन साध्य केलें म्हाकाय
तो तेंच करता आमकां हर एकल्याक तो घेता आपणा थंय आनी मुखार ताचें काम करूंक आमकां फावो करता. तर असलें बाग आमकां हर एकल्याक फावो जावं दी दिसपट्ट्या जिवितांत. आमेन. वंदन तुका बेसावाम चेरगाल वळय कुर्पेज वेंगे तुझ्या सदा सांभाळ दवो बेसावाम चेरगाल वळय कुर्पेज वेंगे तुझ्या सदा सांभाळ दवो Jesu barka naman tuka Jesu barka वंदन तुका बेसावाम चेरगाल वळय कुर्पेज वेंगे तुझ्या सदा सांभाळ दवो बेसावाम चेरगाल वळय कुर्पेज वेंगे तुझ्या सदा सांभाळ दवो दिवपोन सांडून आयलो ह्या संवसारी मनशा रूप घेतली मोरयेद्वारी पातकान बुडलेल्या तुझे परजे उदेवन आयलोय तूं सुर्या परी दिवपोन सांडून आयलोय ह्या संवसारी मनशा रूप घेतली मोरयेद्वारी